सुप्रीम कोर्टान हायवे सावन 500 मीटर मेरेन सोरो विकपी सगळ्या आस्थापनांचेर बंदी घाल्या. ह्या निर्णया आड गोंयान याचिका घालूंक नासली. पूण हेर कांय राज्यांनी आपली बाजू मांडली. तातूंत हिमाचल प्रदेशाचो आर्ग्युमेंट आयकून कोर्टान 20,000 परस कमी लोकसंख्या आशिल्ल्या स्थानीक स्वराज संस्थांनी बंदी 500 मिटरा वेल्यान 220 मीटर मेरेन हाडली. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशा प्रमाण ज्या स्थानीक स्वराज संस्थांनी 20,000 परस कमी लोकसंख्या आसा थंय हायवे वेल्यान फक्त 220 मिटरा भितरल्या बार आनी सोऱ्याच्या दुकानांक ही बंदी लागू जातली. हालींच केल्ल्या गोंयच्या सर्वे प्रमाण चडशा स्थानीक स्वराज संस्थांनी लोकसंख्या 20,000 परस कमी आसा. अपवाद फक्त मुरगांव ग्रामीण भाग, थंय लोकसंख्या 32,000. तशेंच मुरगांव शार वाठार, थंय लोकसंख्या 44,000 परस चड. सांकवाळे शार वाठारांतय लोकसंख्या 22,000 मेरेन. साश्टी शार वाठारांत लोकसंख्या 1 लाखा वयर आनी साश्टीच्या ग्रामीण भागांत 71,000 परस चड. केपें ग्रामीण वाठार, थंय 36,000 लोकसंख्या. सांगेच्या ग्रामीण वाठारांत लोकसंख्या 53,000 आनी काणकोणा ग्रामीण वाठारांत सुमार 33,000. ताका लागून आतां हे 8 वाठार सोडल्यार हेर सुवातींनी हायवे पासून फक्त 220 मिटरा मेरेनचे लिकर सेलरांचेर निर्णयाचो परिणाम जाता. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.